प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 3रो विसवोर वोड 1 ते 6 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 3 वर्सेस 1 to 6. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनीक एक फावट जेजू एका देवस्थानान भितर सरलो आनी हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालचे पासत साबाता दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण ते ताका तेडून आसले. हाताक आर जाल्लो मनशाक ताणें म्हणलें, सगल्या मदें उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, साबाता दिसा बरें करूं येता की वायट, जीव वाचूं येता की काडूं येता? पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना रागान तांचेर नदर बोणावन तांच्या काळजाचेर दारूनाये पासत खंती बरीत जावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको जालो. तोरी फारिजियो भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका नाटक करचो ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडोच ताचेर आड गुडमेल करूंक लागले. प्रितीच्या बाबणीनो आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू एका आर जालेल्या मनशाक साबाताच्या दिसा बरो करता. जेजून कितल्यो पेकोणी केल्ल्यो, कितल्यो मिलाग्री केल्ल्यो, कितली अजापां केल्ली. पूण भाव भयणीनो, त्या वेळार जेन्ना ते दोन शास्त्री आसले, हे लोक जे देवाचे उतर परगट करताले, ते जेजूचेर आड आसले. आनी कित्याक गाय जेजूचेर आड आसले? भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू देवाचें उतर परगट करतालो, तो देवान लोकांक शिकवण दितालो, तो शिकवण दिल्या उपरांत तो पेकोणी करतालो, अजापां करतालो, मिलाग्री करतालो आनी लोक ताचे कडेन धांवून येतालो. आतां लोक ह्या फारिजियांक, ह्या धर्मशास्त्र्यांक, तांच्या देवस्थानी जे थंयसर पाद्री आसले तांकां सोडून सगलो लोक आतां जेजूच्या फाटल्यान धांवता. आनी जेन्ना जेजूच्या फाटल्यान धांवता भाव भयणीनो, आतां लोकांक थंयसर कसलीच खोशी ना ह्या फारिजियांच्या फाटल्यान धांवपाक. कित्याक ते कांय बरे भाशेन कांय शिकयनात, तांच्या उतरांनी कसलोच पावर ना आनी कांयच बरें जायना तांच्या जिवितांत. पूण जेजू कडेन जेन्ना ती येतात, तांचे उतरां वरवीं तांकां ती सजमणी मेळटा आनी तांकां पेकोणी फाव जाता. आनी देखून हे फारिजियो, धर्मशास्त्री जेजूचे आड आसले आनी ते जेजूक त्रासान घालपाक कसले तोडीर ते वयताले जेजूक त्रासान घालपाक. आनी कितें घडटा आयच्या शिवर्तमानान? जेजू देव मंदिरान आसा, तो देवस्थानान आसा आनी तो जावन आसा एक साबाताचो दीस. आनी तिचोर एक आर आसलेलो मनीस येता आनी जेजू तांकां विचारता, साबाताच्या दिसा बरें करूंक जाय ओ वायट करूंक जाय? कोणाक वाचूंक जाय ओ कोणाक असो सोडूंक जाय? आनी तो लोक थंयसर भाव भयणीनो, ह्या फारिजियांक, ह्या धर्मशास्त्रांक भियेता. कितें म्हणूंक जाय तें बरे भाशेन म्हणूंक जाय की साबाताच्या दिसा बरें करूंक जाय अहें कांय म्हणना, ओगीच रावता. आनी जेजू तांकां सगल्यांक पळोवन एकदम खोती बरीत जाता, एकदम दुखी बरीत जाता आनी तो त्या मनशाक आपयता फुडें आनी ताका पेकोणी दिता, ताका सारको बरो करता. पूण जेन्ना ताका बरो करता, हे फारिजियो, धर्मशास्त्री जे आसा ते एकदम भायर वतात, एकदम रागार आसात जेजूचेर आनी ते आतां जेजूक कहो त्रासान घालपाक, जेजूक जेशी मारपाक हेरोदे पातशाय बरोबरच्या मनशां बरोबर उलोवन आतां ते प्लॅन करतात. ते आतां योजितात जेजूक कहो त्रासान घालपाक. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन हे देवाचें उतर आयकता, हे शिवर्तमान आयकता, आमकां कसली शिकवण मेळटा? कितले फावटी आमी पळयता की लोक थंयसर कोण आमचे इगर्जेन येता, कोण एक सादो मनीस येता आनी तो खरेंच देवाच्या उतरान रिगून आसा, तो खरेंच देवाच्या उतरान सजमणी दिता आनी तो ताजो भावात गोट आसा म्हणून तो आतां अजापां करता, तो मिलाग्री करता. पूण लोक कितें म्हणटा? तो कोण?
तो तो एक बिलीवर, तो एक भायलो मनीस, तो कित्याक ताच्या फाटल्यान आमी वचोंक जाय. आनी आमी अहें चिंता आनी आमी देवाच्या उतराचेर आड वेता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी एका एका मनशाक पळयता, कोणूय भाव भयण आमचो, जो कोण ताच्या उतरा वरवीं देवाच्या उतराची शिकवण दिवन तो आतां ओजा मागोता, खरेंच ताचे कडेन पवित्र आत्मा आसा, खरेंच ताचो संबंद देवाशी घट आसा. पूण आमी कितें पळयता, तो कोण, तो खंयचोले इग्रोजेंतलो, तो खंयचोर येता, तो खंयचोर आमच्या गांवांतलो मनीस, तो खंयचो भायलो मनीस तो. आनी ही सगळी चिंता आमचे बरोबर येता आनी आमी ताचेर आड येता, केन्ना तांकां त्रासान घालता आनी तांकां आमी कितले फावटी धांवडायता. पूण आमी केन्नाच बदलना. आमी देवाच्या उतरान रिगून रावना, आमी देवाच्या उतराची शिकवण घेना. आनी कितें घडटा भाव भयणीनो, आमी देवाच्या उतराची शिकवण घेना, आमी फकत धर्म करता, आमचें जिवीत केन्नाच बदलना आनी आमी फकत हाचें कितें कोणें हाणें कितें केलें, ताणें कितें केलें, कितें वायट चलता, कितें दिसता आमकां, तेंच आमी खबरो घेवन आमी उरता आनी आमच्या जिवितांत कसलेंच बरें जायना. पूण भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवोर्तमान आमी वाचता, हाचेर नियाळ करता, गरज आमकां ह्या देवाच्या उतराचेर आमी आमचो नियाळ करूंक, आमची चोत्राय जेजूचेर धरून, जेजूच्या उतराचेर धरून. आनी जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर चोत्राय धरता, आमी त्या उतराचेर नियाळ करता, खरेंच आमी तें उतर शिकता, आमी तें उतर पाळटा, आतां भाव भयणीन कितें घडटा, आतां आमच्यान जें देवान बरयलां त्या उतरा वरवीं तें आमच्या जिवितांत घडोन येता. आनी आमी सगल्यांक, जो लोक देवाचें उतर परगट करता, मिलाग्री करता, ताका आमी आमंत्रण दिता, तांचेर आमी आड वचना, कित्याक आमी खरेंच समजता की पवित्र आत्म्या उदेशीन लोक आतां सगळें बरें करता. आयज भाव भयणीनो, आमी हाचेर आड आनी ताचेर आड वचपाचे सोतेक आयज आमी देवाच्या उतराचेर आमी रिगून रावुया. आनी जो कोण आमकां देवाच्या उतराची शिकवण दिता, कोण आमकां सजमणी दिता, खरेंच आमकां सोंपें करता, तांकां आमी आमंत्रण दिवया. खरेंच हें जेजूचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.